this side. On this side. Right here. गड़बड़ करनी तुम जाओ ना একটা सर्वेस्को तुमचे सगळ्याचो मोगाळ भावबडी न्हू आयज आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्या ह्या वावराची उक्तावणी करूं आनी तेच भाशेन ह्या वेळार थोडी आमची मागणी आमची गुरजो आमी देवा मुखार घालुया जे मनीस हांगासर वावर करतले तांकां सगळे ग्राहकान सांबाळ तांकां बरी भलायकी दी आनी जो वाव ते सुरू करतले ते बरे भशेन शांती पावोंक तांकां देवाचो आदार मागुया जबाब दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी तेच भशेन आमी मागता ह्या स्कुलाच्या हेडमिस्ट्रेस टिचर्स नॉन टिचींग स्टाफ सगळीं भुरग्यां पासत तांणी बरे भशेन तांकां शिकोवंक आनी भुरग्यांनी बरे भशेन शिक्षण शिकोवंक आनी तांकां फुडाराचे बरे ते फुडारी जावंक देवा लागीं मागुया आमी मागता गांवचे MLA पासत सरपंच पंच हे लोकां खातीर आपलो वावर करूं लोकांची उदरगत करूं तांकां देवाचो आशिर्वाद मागुया दयाळ बापा आमी सगल्यांनी देवाचें उतर आयकून आमच्या जिवितांत बरी फळां दिवंक एका भितर आमी बरेपण करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया आनी सगळी आमची मागणी करून जेणे शिकयल्ले मागणी आमी म्हणुया आमची या दोन बता आयज आमी हो वावर सुरू करतना तेच भशेन तांचे बरोबर राव बरे भशेन तांणी वावर करूं आनी हो वावर शांती पावोवंक तांकां आदार दी आनी ह्या स्कॉलार जी कोण वावर करतात जी कोण शिकयतात भुरग्यांचे सगळ्यांक तुका आशिर्वाद घाल त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं मारिया आमची मायकडून आमची बरोबर आसता तिका आमी उलो मारून म्हणुया सर्वेस्को तुमचे सगळे आसूं ईश्वर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालूं नारायण ठीक है
हुशार. फाउंडेशन आहे त्याला कसल्या कामाचे हे कमिटमेंट ऑफ मेरी इमॅक्युलेट हार्ट्स ऑफ मेरी हायस्कूल जे आमचे हायस्कूल गोवा वेल्या गांवान आसा आनी गोवा वेल्या गांवान एक त्यांचो एक प्रपोजल आसलो ऑलमोस्ट म्हाका दिसता मोर देन 8 years प्रपोजल आसलो आनी म्हाका सिस्टरीनी येवन सांगलें की हे बेगांच्या बेगीन जावपाक जाय कारण हांगा वॉटर लॉगिंग जाता उदक भरता आनी उदकाक लागून खुबशे भुरगे जे आसा तांकां खूब त्रास जाता म्हणून आनी तेन्नाच आमी चिंतलें की हे बेगांच्या बेगीन करचें म्हणून सो आमी आमचो जो MLA LED फंड आसा तेज्या अंडर आमी हें काम घेतलेलें आसा ऑलमोस्ट अरावंड 29.92 lakhs हेजें काम आसा आनी हितून आमी जो बिल्डिंग्स डिपार्टमेंटाचे आमच्या वांगडा AE आसा वेंडी आसा तशेंच सिस्टर आसा आमचो हांगालो गोवा वेल्याचो सरपंच आसा आयनू आसा आमची उपसरपंच आसा तशेंच पंच मेंबर आसा आनी बाकीचे जे स्टाफ जावं फादर आमचो गोवा वेल्या गांवचो आसा आनी एंटायर स्टाफ स्टुडंट्स आसा ह्यो खूब इम्पॉर्टंट काम आसलें कारण हेका ड्रेनेज सिस्टम तशेंच पेवर्स येतलो ब्युटिफिकेशन जातली गार्डनिंग आसा आनी तुमी पळयता आसतले आतां हांगा सामकें रफ फ्लोरींग आसा आनी खूब तेंप जालो मोर देन 8 years ह्या कामाक लागून खूब डिले जाल्लो आसा जावना आनी ह्या काम जाल्लें आसा हांव खूब क्रेडीट दिवपाक सोदता आमचे जे PWD बिल्डिंग्साचे तेंच्यांनी खूब आमकां सपोर्ट केलो आनी बेगांच्या बेगीन हें काम करपाक लागून हातभार लायलो तशेंच आमचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर जे नाटकंडी आसा तेंच्यांनी खूब हें केल्लें आनी बाकीचे म्हणल्यार कमी स्टाफ आसून बसून तेंच्यांनी खूब प्रेज करपाक सोदता कारण कमी स्टाफ आसून बसून तेंच्यांनी बेगांच्या बेगीन हें काम करपाक ट्राय केली आनी आयज हेजो सुरवात जाल्ली आसा आनी बेगांच्या बेगीन जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेकाय सांगलेलें आसा बेगान जाता तितले बेगीन हें काम कंप्लीट जावचें जे करून आमचे जे स्टुडंट्स आसा भुरगे आसा आनी मॅनेजमेंट आसा तांकां बरी फॅसिलिटी आमकां हांगा मेळटली आनी खंय एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट आसा आमी प्रत्येक एड्युकेशन इन्स्टिट्यूटाक खंय गरज पडटा थंय आमी हेल्प करता तशेंच कित्याक एड्युकेशन खूब गरजेचें आसा आनी भुरग्यांक बरी फॅसिलिटी मेळपाक जाय आमी रिसंटली आमचे फादरा कडेन कॉलेजींनी विजीट केल्ली आसा तेंचीय थोडी रिक्वायरमेंट आसा दयानंद आर्य हायस्कूल तेंचीय रिक्वायरमेंट आसा आगमानी स्कुलाचेय थोडी रिक्वायरमेंट आसा सो ही जी रिक्वायरमेंट आसा ही आमी खंयच्यान ना खंयचे फंड यूज करून ती कामां करून घेतले आनी सानंद्र मतदारसंघान जी डेव्हलपमेंटल काम आसा ती फाटीं उरपाक दिवची ना जाता तितल्या बेगीन ती कंप्लीट करून घेतली आतां गिरीश बाब कितें आहा हिंगा भुरगीं म्हणल्यार ते स्पोर्ट्स ग्रावंडाचे एक सारको हिंगा गरज आहा कित्याक हेंकांय ग्रावंड ना बाकीची जी स्कूल आहा तांकांय चडसो हांगासर ग्रावंड ना आनी हो गोवा वेलाचो स्पोर्ट्स ग्रावंड तो कित्याक डिले जाला कित्याक तो समज तर इनॉग्रेट जालो जाल्यार ह्या भुरग्यांकूय मागीर थिंगा वचोन पार्टिसिपेट करपाक मेळटलें स्पोर्ट्सान तेजो खंय पावला करेक्ट ऑब्वियसली आमी गोवा वेल्याचो जो स्पोर्ट्स ग्रावंड आसा तेजे आमचे ऑलरेडी पयर पासून आमी मिटींग घेतल्या थोडे दीस पयलू आनी ते मिटिंगेक वचून डिस्कस केल्ले आसा कितें जाल्लें आसा जेन्ना लास्ट टायम मिनिस्टरान विजीट केली आनी तेजे नंतर तेणी कॉम्प्लेक्स घालपाचें प्रपोजल घातलेलो सो तेका लागून खंय ना खंय तो डिले जाला आमी तें सांगलां आतां की आसा तसोच आमकां ग्रावंड दिवचो म्हणून फुटबॉल ग्रावंड जो आसा तोच दिवचो म्हणून तें कंप्लिशन जाता तितलें बेगीन करचें कारण आमकां आतां लंडन ट्रॉफी आसा ती लंडन ट्रॉफी त्या ग्रावंडार खेळोवपाक जाय आनी तेकाच लागून सो थोडे कितें जाता GSR रेट वाडल्या कारणान खंय ना खंय चेंजीस जाता सो तेका लागून आमी सांगलां की खंय कशें बसता त्या भशेन आमकां तो ग्रावंड जाय आनी बेगीनच्या बेगीन जो फॅसिलिटी स्कुलींग सेक्टर जावं आमचे जे गोवा वेले गांवचे लोक आसा ग्रामस्थ आसा तांकां बरी फॅसिलिटी ग्रावंडाची फॅसिलिटी तोय ग्रावंड खूब वर्सां डिले जालो ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 15, 16, 17 years सुमार तो ग्रावंड डिले जाल्लो आसा पण हांव एश्युअर करता की हो ग्रावंड बेगीनच्या बेगीन आमी कंप्लीट करून घेतले आनी बरी स्पोर्टींग फॅसिलिटी जी गोवा वेल्या गांवांत जावं आमच्या सानंद्र मतदारसंघात बरी स्पोर्टींग फॅसिलिटी आमी घडोवन हाडटली सिस्टर ही आतां तुमी 8 वर्सां कितें तरी जालें तुमकां त्रास जाताले हेका लागून आतां तुमी आमदारान एक हें करून दिलां तर तुमकां कितें म्हणपाचें आहा I just want to thank God today because I believe that everything that happens in God's own time.
because have been waiting for this work to be done from 2018. And last March I just spoke to Sir Videsh, and 30th of March he had taken this proposal forward, and within a year he has done this work. But I just want to thank God for the gift of Sir Videsh and his team, for they have really worked very hard to get this done within this year. And I'm sure this will really help our students, because our students were really feeling sick with the dust also. Things even during the rainy season, it was very difficult for the students to walk in. There is water, and that this matter, this one I know also has helped us a lot during rainy season when the water was getting clogged. So I thank God for their gift, and also ask blessings upon each one of them for their development work they have been carrying. Apart from this, sister, is any other issue that is plaguing the school, or which you think that it should be done apart from this? We just have this ground place there, and measuring at around 2,900 square meters just behind the school. And we just want that this with hospital, that is the owner is the hospital, so we would like to get them together to help us out in that matter. आय नो तुम्ही आता सरपंच झालेले आहा न्ही आता एक काम तुम्ही स्टार्ट जाता इस्कॉलान आनी अशें इस्कॉलां आनी कसली आहा जांकां डिफिकल्टी आहा आनी कसली? डिफिकल्टी सगळे स्कॉलांक बारीक बारीक कितें डिफिकल्टी आसता, पूण हांव पोलीस वॉटर हे स्कॉल स्पेशली हे वर्क्स जे घेला ते हो वर्क्स हांव कितें 39 लॅक्स जो आमचो आमदार विरेश बाबान आपणाच्या फंडांसान घेला, त्यांनी इनिशिएटीव केला, सगळें केलां. सो कित्याक खूब त्रास जाताले भुरग्यांक, PTA मेंबर्सांक, स्टाफांक, सगळी पावटी म्हाकाय येताले निंचातली हांवें कितें मातशें उदक माती घालपाक आनी कितें कितें उदक धरून दितली, भुरगीं पडटालीं हेजेर. सो बाब विरेशान इनिशिएटीव घेतलो, प्रपोजल मूव केलो, पास फायल करून हाडली, आनी आयज काम कमेंस जाता. सो देव बरें करूंक म्हणटा विरेशाक, आनी ऑल द सपोर्ट स्टाफ ऑफ PWD ऑल्सो हू सपोर्टेड विरेश, एंड मॅनेजमेंट of Mary Margaret School for always supporting all of us and getting the proposals ahead. Thank you.